दिव्यवाणी 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 दिव्यवाणी. बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेले आमकां शिता तशें आमची बातकां बगोस आनी आमकां ताळ्ळेन पडोवंक दिनाका, पूण वायटांतले आमकां निवार मेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले समी तुजे संगता स्त्रे भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजो. भगवंती मरिये देवाचे माये हम आपल्या खाती विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदीन तसो आतां सदां सुरू आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. सर्गींच्या मोगाळ बापा जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमी तुका अर्गां ह्या दिसा पासत ह्या वेळा पासत तूं जें उतर जावन आसा सत, हें सत आमकां कळीत जाल्यार मात आमकां सुटका मेळटा. आमी जाणा जाल्यार तुज्या उतरान आमकां सुटका मेळटा म्हण, पूण आमकां सुटका दिवंक कोणूच सकना. बापा तूं हें तुज्या पुताक जेजू क्रिस्ताक धाडून आमकां सदाची वळख दिल्याय आनी आमकां सुटकाय दिलाय म्हण आमी फाटी येता. आतां आमी सुटका जोडून काडची जाल्यार तुज्या उतरां मरी फास्ट. तुज्या उतरान कितें बरें येयलां गे तें आमी सत म्हूण मानून काण घेवन तातूंत आमकां सुटका मेळ्ळ्या म्हणल्यार तुवें आमकां शिकयलां. ताका लागून हांगा आमच्या बाबा विनोद आसाशीन आमी आयल्या, कित्याक दिव्यवाणींत आमचें एक लायव्ह रेकॉर्ड करूंक, कित्याक स्वताची गजाल आमी स्वताच आसल्या भशेन शिकोवन दिवच्या. कित्याक म्हळ्यार कोण शिकोवन दिता गे ताणें देवाची वळख दिवची, देवाच्या उतरांची जाणवाय दिवची जावन आसा. हर एका प्रिचाराचें जावं दी कोण शिकोवणदार आसा गे देवाच्या उतरा प्रमाणे ताणें शिकोवन दिवचें तें तांचें काम जावन आसा. पूण आमी 7 जाणां जाल्या गे ह्या आमच्या भितर आनी कितें मेळेपण आसा गे, ह्या आमच्या मनांत आनी कसलीं दुसऱ्या चिंतनां आसात गे, तीं तुज्या उतरा भायर ती आमच्या मनांत तावन काण आमच्या काळजा भितर बरीं उतरां म्हणजे तुजीं उतरां स्वताचीं उतरां आमच्या काळजा भितर घालना. काळजा भितर तान आमी तोंडान तान उसारतना तो जावन आसा आमचो भावार्थाचो भावार्थाची बुन्याद, ह्या भावार्थाचें फावंडेशन म्हणटा. त्या प्रमाणे आमकां त्या फावंडेशना वयर आमचीं व्हडलीं व्हडलीं घरां म्हणजे भावार्थाचीं घरां आमकां आमच्या कुटुंबाक या आमच्या घराण्याक आमच्या देवाच्या महिमे खातीर कितें करूंक जाय गे ता भावार्थ म्हणल्यार त्या फावंडेशनार आमची व्हडलीं व्हडलीं घरां बांदून त्या प्रमाणे आमकां तुजें उतर चड आनी चड गजावन सगळ्या संवसाराक तुज्या स्वताची उतर म्हळ्यार स्वताची वळख आमकां दिवंक तुवें फावो केल्या म्हण अर्गां दिता. पवित्र आत्म्या तूं आमचे सगळे मेट खंय खंय दवरता गे ह्या कितें करता म्हण सगळें जाणाय. ताका लागून आमी प्रार्थना मागता हर एका दीस पवित्र आत्म्या तूं आमकां शिकय. आमकां पवित्र आत्मा कितें करता सदां न्हीद शिकयत आसा. हे धरून आमकां शिकोवन आयल्या आनी मुखार आमकां शिकयत आसा. ताका लागून आमी तुका अर्गां दिता. बापा हें मागणें करता तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचे नांवे आमेन आमेन आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. गेल त्या फावटी आमी शिरापा विशयान शिकल्या न्ही गे. शिराप म्हळ्यार कितें? शिराप म्हळ्यार देवाच्या उतरांत आडवेचें जावन आसा शिराप. आमी द्वितीय नियमांत पळोवंक गेल्यार 28व्या अध्यायांत तांचो पयलें इल्लेशें आमकां 1 वळी तावन 14 वळी म्हणसर आमकां आशिर्वादां पळोवंक मेळटात. ताच्या उपरांत आमकां 16 वळी तावन 68 म्हणजे 68 वाक्या पर्यंत आमकां शिराप आयकोंक मेळटात. पूण ह्या आतां म्हळ्यार तातूंत डिटरनमी चॅप्टर 13:19 म्हणजे डिटरनमी 30व्या अध्यायांत 19व्या वळींत म्हणटा आशिर्वाद आनी शिराप तुजे मुखार दवरला, बरें आनी वायट तुजे मुखार दवरला आनी तुका कितें जाय कितें तुका दवरलां तुका नाकाय जालें तुज्या मुखार आसा. पूण खंयचें विसरून काडटाय चॉयस तुका. पूण देव म्हणटा आमकां हांव कशी व्हरतां बरें तें विसरून काड. पूण आमी खंयचें विसरून काडलां? आमी देवाच्या उतरा प्रमाणे विसरून काडलां गे ह्या लोक कितें सांगता या आनी तो कितें सांगता वो कितें सांगता म्हणून विसरून काडलां. ताका लागून चड गरजेचें आमी आयकोवचें. चड गरजेचें कितें आयकता आमी आयकल्यानच आमी उतराता न्ही गे. कितें आयकता तें उसारता. म्हणजे रोमाकाराक बरयल्या पत्रांत 10 अध्याय 17 वेळ म्हणटा देवाचें उतर बरं म्हणजे संदेश आयकून आमकां भावार्थ उत्पन्न जाता. संदेश आयकून म्हणजे देवाच्या उतरांचो संदेश आयकून आमचे भितर भावार्थ उत्पन्न जाता. आयकल्ल्या वरवीं भावार्थ उत्पन्न जाता. पयलें चड गरजेचें आयकोवचें आनी आयकल्लें तें आमी तोंडान ताणें कितें उसारता. मरणान जिवीत कोणाडें आसा?
आमी म्हणटा देवा कडेन आसा म्हणून ना. मुन्योच्या पुस्तकांत प्रवर्ब चॅप्टर 18:21 मुन्यो 18:21 म्हणटा मरण आनी जिवीत दुसऱ्यांच्या जिबेर न्ही, आमच्या शेजाऱ्यांच्या जिबेर न्ही, आमच्याच जिबेर आसा. आमी कितें उलयता तेंच जाता. ती मोगान वापरल्यार मोग उत्पन्न जाता, रागान वापरल्यार राग उत्पन्न जाता. खंयचें जाय तें आमच्यान विसरून काडूंक जाय. तशेंच आमी पळोवंक गेल्यार जाकोबाच्या पत्रांत 3ऱ्या अध्यायान पळोवंक गेल्यार जिबे विशयान बरें करून सगळें बरयल्लें आसा. जीब कितें करता? बरें उलयता, वायटय उलयता. जाकोबाच्या पत्रांत 3ऱ्या अध्यायान 8व्या वळींत म्हणटा जिबेक सादू करूंक कोणाच्यानच जायना. कोण म्हणटा? देवाचें उतर म्हणटा. तर आमी कितें करूंक जाय? तर आमी कितें करूंक जाय? देवाचें उतर असं म्हणटा जिबेक सादू करूंक कोणाच्यानच जायना. तशेंच आमी कितें करचें? उलयल्यार मात न्ही गे अर्थ जावचें. तशें आमी कितें करचें? जिबेक आडना तेंय उलयता हेंय उलयता. तर आमी कितें करचें? ताका लागून आमच्या इगर्ज मतान आमकां बरें करून शिकयलां संत अगुस्ताचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा, निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मानांतले. आमचो दुस्मान कोण? पेलो, घरा बगलेचो या दुसरो आमचो भाव, आमचे आस्त भितर घाल्लो, तें भितर घाल्लो, हें भितर घाल्लो न्ही. आमचो दुस्मान जावन आसा आमची जीब एका सायडीन. आनी मिक्या प्रवादाच्या पुस्तकांत 7व्या अध्यायान 5व्या वळींत हांव पळोवंक गेलता आमच्या घरचींच आमचे दुस्मानां जावंक पावतात म्हणून बरयलां. पूण आमकां आतां चड गरजेचें आतां आमचो दुस्मान कोण? आमी म्हणटा सैतान देवन संवसार ना. आमचो दुस्मान आमची जीव. ताका कन्नडान म्हणटा न्ही पवित्र ಶಿಲುಬೆಯ ಗುರುತಿನ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ವೈರಿಗಳಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿರಿ ನಮ್ಮ ಸರ್ವೇಶ್ವರ. ನಮ್ಮ वैरी यारो? आमचो दुस्मान कोण? आमचो दुस्मान जावन आसा आमच्या तोंडांत येवची उतरां. ताका लागून आमी कितली उणी उतरां उलयता गे तितलें चड आमकां बरें. कित्याक म्हळ्यार आमी उलोवणांत हुशार. कित्याक म्हळ्यार आमी कोण 4 जाण मेळ्ळ्या म्हणटा आमी खंयचीं उतरां उलयता? आमी संवसाराचीं उतरां उलयता. देवाचीं उतरां उलयता गे आमी एका दिसाक 1000 उतरां उलयल्यार तातूंत बरीं कितलीं आसतात या वायट कितलीं आसतात? देवाच्या उतरां प्रमाणे कितलीं आसतात? देवाच्या उतरां भायर कितलीं आसतात? तातूंत 99% देवाच्या उतरां भायर आसतात आनी 1% इल्लेशें कितें चड आसा देवाचीं उतरां. ताका लागून आमी चड गरजेचें आमी कितें उलयता. कित्याक म्हळ्यार उतरां जावन आसा ती आत्मीक स्पिरिच्युअल. एक फावटी उतरां उलयलें म्हणटा परतून ताका फाटीं धरून हाडूंक जायना. एक फावटी उलयलें म्हणटा तें मुक्त जालें. ताका लागून चड गरजेचें आमी कितें उलयता आनी कितें मानून काण घेता काळजांत. आमच्या काळजांत आमी कितें बंद काण येता? आमकां वता आसा गे कितें बंद काण येता म्हणून? पोटा जावं बंद काण येता. खाण जेवण पिवण घेवन पर आमी पोटाक बंद काण येता. पूण आत्म्याक आमच्या कितें आमच्या काळजाक कितें बंद काण घेता आमी? आतां आमी जेवता बरें बरें मांस मसले कडी तें कितें कित्याक आमच्या जिबेचें रुचीक आनी आमच्या पोटाच्या बुक्याक जेवता आमी. आमी जेवलें जेवण कितें जाता? आमी जेवल्लें जेवण पोट चिरयता आनी आमकां कितें सकत जाय की कितें एनर्जी जाय की ती उत्पन्न करता. पूण तशेंच आत्म्याचें काण कितें जावन आसा? आमकां गोतूच नासलें आत्म्याचें काण कितें म्हणून. कशें आमी पोटाक शीतकडी जेवता गे तशेंच आत्म्याचें काणी आमकां दिवंक आसा. आत्म्याक आमी जेवंक आसा. तें जावन आसा मागणें न्हय देवाचें उतर. मागणी आमी रास म्हणटले हांव ल्हानतावन येदोळ मुसा लागले की 45 years मुसर आमी मागणें करनासले. आमचें कुटुंब एक भगेवंत कुटुंब जावन आसलें. आमी 10 जाणां भुरगीं हांव 12 जाणां आसताले. तेच आमोरी खंयचेय सुकोनातले, मी सुकोनातले, कुमसार कुमगा खंयचेय सुकोनातले. पूण उणें आसलें आमकां देवाचें उतर. कित्याक आमी येदोळ मुसर कितें आयकलां गे तें ह्या पवित्र पुस्तकांत कांयच ना. कितें शिकल्लें हांव गे आमी पवित्र पुस्तका प्रमाणे आमकां कांयच मेळना. केरळा आमकां पवित्र पुस्तकाची जाणवाय मेळ्ळी गे तेन्ना आमकां कळ्ळें आमचें जिवीत आचेर बांदून हाडचें. आमच्या आत्म्याक काण दिवंक आमकां सुरू करचें. आत्म्याचें काण जावन आसा देवाचें उतर. केन्ना आमी देवाचें उतर चड आनी चड खाता गे आत्मो आमचो बळवंत जाता, स्ट्रॉंग जाता. केन्ना आत्मो आमचो स्ट्रॉंग जाता गे तेन्ना तें एक सेन्स आमचें आतां विश्व आतां 5 विश्व आहात आमकां पंचेंद्रिय आसात खंयच्यान ते मनांत आसात ते. पूण आत्म्यांत एक विश्व उत्पन्न जाता तो जावन आसा 6th सेन्स म्हणटात ताका. तो जावन आसा भावार्थ. केन्ना भावार्थ आमच्या काळजांत म्हणजे आमच्या आत्म्यांत उत्पन्न जाता गे त्या भावार्था वरवीं आमी सगळें कामां करूंक जाता. कित्याक म्हळ्यार भावार्थ म्हळ्यार आमी बरवसोन आसावन त्या संगतीचो तारो. आमी कितें बरवसोन आसाव म्हाका ती वस्त जाय आसली
मेळत गे अशें म्हूण भरोसो नासल्या भावार्थ म्हळ्यार आत्तां ह्याच घडये मेळ्ळा म्हूण फातयांचें केरळा आमी मेळ्ळा म्हूण फातय येता गे तें मेळ्ळा म्हणलो वर्ड आमी कितें बरोवन आसा मेळटा म्हणलें आसा पळय ताका काणकोण आमच्या जिविताक आणटा ताका लागून मार्काच्या वांजेलांत 11व्या अध्यायांत 24वी वर्ड म्हणटा जें कितें तुमी मागण्यान मागतात तें मेळ्ळा म्हूण पयलें तुमी सत माना मागीर तुमकां मेळटलें तेन्ना भावार्थ म्हळ्यार कितें आतां देवाच्या उतरान बरोवंक घालून आसा भावार्थाचें उतरां म्हणजे तुमकां मेळटलें आमी कितें करचें आमी मेळ्ळा म्हूण फातयेचें तें आमच्या हातून जाता कित्याक म्हळ्यार आमकां ते आशिर्वाद जाय हे आशिर्वाद जाय पूण देवाच्या उतरान बरोवंक घाला सगळे आशिर्वादान तुमकां भरल्यांत तें आमी केरळा मानून काण घेता केरळा आमकां कळटा आमी आनी आतां भिकाऱ्याची कट्टी काण घेवन देवा मुखार वेचे नाका आमच्या भितर सगळें आसा केरळा हे फाती येता गे तशें जाल्यार आमच्या घरांत या आमच्या कुटुंबांत कोणाक कोणी मागण्याक आपोवंक जाता गे दुसऱ्यांक सगळें आमच्या भितरच आसा कित्याक म्हळ्यार केरळा आमी दुसऱ्या वयर अवलंबीत जाता गे दुसऱ्या मनशा वयर अवलंबीत जाता गे तांणी तांच्या तोंडांतलें उतर भायर सरचें आहा पळय तुमकां वेदवाक्य जावन आसता कित्याक तुमी त्या मनशांचेर फातयेन आसात केरळा आमी मनशांचेर फातयेनी दवरता गे या बोवाड दवरता गे तो नासाक कोण पावयतात ताका जेरेमिया 33:33 अध्यायांत 3री वळ म्हणटा म्हाका उलो मार सो देव म्हणटा म्हाका उलो मार हांव तुका आयकतलो तुका कळीत नान ते वर्ते गुटावन तुका सांगतलो पूण आतां तुमगेर एक देवाचो मनीस येता म्हणजे एक मागण्याचो मनीस येता तो म्हणटा तुमच्या घरांत शिराप आसा तुमच्या घरांत माट मंत्र गेला तुमच्या घराचें वास्तू सोमाना तर आमी कितें करचें खंय आसा बायबलांत बरयल्लें सोदूंक काडया केरळा आमकां देवाच्या उतराची जाणवाय मेळटा गे आमच्या भितर सगळें आसा म्हूण आमी फाती येता गे तर दुसऱ्या मनशाच्या तोंडांत उतर आयलें कित्याक आमी फातयेचें पयलें आमकां गरज कोणी तो मनीस जावन दी कितलो भगवंत मनीस जावन दी तुमकां तो विजन दितना या तुमकां हे खंयची मेसेज दिता आसतना ते देवाच्या पुत्रा प्रमाणे आसा गी ना गी म्हूण पयलें सोदून काडा देवाच्या उतरा प्रमाणे ना जाल्यार तक्षण ताका भायर घाला कित्याक तुमचें आख्खें म्हळ्यार सगळें जिवीत पिड्यार करूंक म्हूण येता तो अशेंच जावन आसा ह्या कोडयाळांत आतां सुमार घरांक आमी गेल्ले हांव थंय कितें म्हणटात मागण्याचे मनीस येतात आमचेच कोंकणी उलोवचेच मागण्याचे मनीस येतात थोडे म्हणटात इल्ली माती कांडितात माती पळोवन हांगा शिराप आसा हांगा कुरीस घालतात ताच्या उपरांत कितें ह्यो शिराप आसलो काडूंक 25,000 येतान 50,000 काण घेतात खंय तान दिवचे राणी बावड्यांनी ती कामां करून गळोन सदां सकाळीं वचोन संजेर फाटी येतात गळोन पयशे मेळ्ळे एकठांय करून दवरले खंयच्याक जाता म्हण एकठांय दवरले पुरा काण तांकां दितात पूण शिराप तांच्यान काडूंक जाता शिराप ना कित्याक म्हळ्यार आदी आसलो इजिप्टांत हांव न्हू बसयल्या गांवाक येताना देवान उपादेश दिले कोणाक इस्रायल प्रजाक उपादेश दिल्ले ताच्या वट्ट तांकां कायदे दिले नियमां दिल्ली नियमां आसली 613 वयर नियम आसली उपादेश आसले ते कोणाकी म्हळ्यार कोणाकी पाळूंक जावना कित्याक म्हळ्यार तितले आसले आतां आमकां देवाचे उपादेश धाडटा आसात तांकां आमकां बायपाट करचे कितलो टायम लागलो आतां आमकां देवाचें उतर एक खंयचे बायपाट करूंक आतां आमच्या मिनिस्टरान सांगता जेजू तुज्या गयानी म्हाका बरो केले आमी तुका अर्घ दिता म्हूण सांगता पूण कितले पडी शिकयचे पडटा तांकां कितले दीस न्ही कितले हप्ते शिकयचे पडटा केरळा आमी तें वळख मानून काण घेता गे आमच्या आत्म्यान तें बायपाट जावन आसता गे केरळा मात तें ताचें फळ कामकां आमी पावता तशें जाल्यार तितली नियम आसतना 613 चड नियम आसतना तशेंच उपादेश आसतना तांकां पाळूंक जाल्ले गे ना सगळ्यांनी मोडले ते ताका लागून नियम शास्त्राक कितें कोण आसले गे तांणी खंयचे तांकां उपादेश पाळूंक जावना ती सगळीं शिरापान भरले पूण मुखार येता आसतना म्हळ्यार आदाम येवन केल्ल्या पातकांत सैमान ती आसले तांणी पातक करून नातलें जाल्यार आदाम येवन केल्ल्या पातकाचे शिराप म्हणजे सैम तांच्या भितर आयिल्लें ती पातकी जावन आसतनाच ता बालामान तांचे शिराप घरांतल्या बरी देवान ताकीद दिल्ली पातकांत आसतनाच आपल्या लोकांचेर म्हणजे इस्रायल प्रजाचेर शिराप घालूंक सोडूना कोणें देवान तशें जाल्यार आतां आमी खंयच्या काळार आसा आतां आमी म्हणूंक पुरो पावसिल्या काळार आसा थोडे म्हणटात आतां खरेंच आयलो म्हणटना कुरपेच्या काळार आसा आतां नोव्हेंबर आयलो म्हणटना हिवाच्या काळार आसा मार्च एप्रील आयलो म्हणटा दगीच्या काळार तो काळ न्ही देवाचो काळ खंयचो देवाचो काळ आतां एकच
सगळे वर्सां एकच कुरप्याचो काळ जावन आसा करेजमान मात कुरपाने जेजून ऑलरेडी 1900 वर्सां जालीं आतां जेजून कुर्सार मरोन आमी मानून खाण घेता गे मानून खाण घेता हांव कुर्सार मेला म्हणून पूण कुर्सार मेला वय जाल्यार ताणें कुर्सार कितें केलां कोण म्हण शिकयता गे आमी आमकां शिकोवन मेळ्ळ्या गे ये कितें जालां दैवीक बदलावण जाल्ली कुर्सार आमकां कळीत आसा गे डिवायन एक्सचेंज म्हणटात गोत्ता गे आमकां दैविक बदलावणे म्हणटात कितें आमकां गोत्तो गे दैविक बदलावणे केरळा आमी आमकां तें मानून काडूंक जाता गे दैविक बदलावण दैवीक बदलण जाला म्हणून दैवीक बदलण म्हळ्यार कितें दैवीक बदलण म्हळ्यार कितें आमी येता कुर्सा मुसर येता निमाणे शुक्रार जावन ह्या खंयच्या दिसा कुर्सा मुसर येता जेजू कुर्सार मेलो कितल्या मुख जालें गे तितल्यार मुग्धो ना जेजून कुर्सार कितें केलां तें मानून काण घेवचें आमी जेजू ह्या संवसारांत आसलो 33 वर्सां आसलो मोतमूर वरें तितले वर्सां आसलो ताका खंयची म्हणी पिडा शिडा आसले गे ताका खंयचे म्हणी कश्ट आसले गे कांयच नासलें पूण बापा कडेन मागतलो तें सांगता कश्ट पिडा शिडा खंयची नासली तशें जाल्यार आमी आतां कुरपेच्या काळार आसा म्हणटाना आमकां कित्याक ती पिडा शिडा आमकां कित्याक कश्ट अनवरां कित्याक आमी मानून काण घेवचें आमचे शिराप आसात म्हणून कित्याक आमी चिंतून काण घेवचें आमचेर माट मंत्र आसात म्हणून ह्या आमच्या घराचे वास्तू समोर कोणें सांगलां बायबलांत काय आसा दाखया तुमचे वास्तू समना या तुमचेर माट मंत्र आसा या तुमच्या शिराप आसा म्हण बायबलांत काय आसता दाखया आतां जेजू आयल्या उपरांत पयलें सांगून सांग पुरो पयलेंच्या कारण आमी पयलें वचूंचें नाका एका रुमांत म्हणजे एका जाग्यार भाताची 10 क्विंटल भात आमी रास घालून दवरया बड्डी रास घालून तांचे 10 कुंकडांक सोदया बरें भात तें तांचो एकच एक फोल ना पूण कितें जाता कुंकडांक सोदया 10 कुंकडां कितें करतात भात मात कातात गे असलें वचून एका दिसा भितर रास सगळे देसवाटावन सोडटात तशेंच आमची मनां म्हणलें की ते भाताची रास कोण येतात उतरां येतात उतरां येवन चिड दितात आमी जाणा जाय जे आमी आतां खंयच्या कालार आसा कुरप्याच्या कालार गे या खंयच्या कालार शिरापाच्या कालार ह्या नियमाच्या कालार खंयच्या कालार आसा आमी जाणा जाय जे आमी आतां कुरप्याच्या कालार आसा कुरपा म्हळ्यार कितें कुरपा म्हळ्यार आमकां कितें फावो नातलें गे तें आमकां देवान जोड दिलां कितें आमकां फावो नातलें आमकां सर्गाराज फावो नातलें होय मो तशें तें आमकां देवान जोड दिलां कोणा मारिफात जेजू क्रिस्ता मारिफात ती जावन आसा कुरपा आमकां फावो आसलें कितें जेजू येवचे पयलीं आमकां फावो आसलें कितें कोण फावो आसलें तें आमकां दिवना देवान होय मो ताका लागून तें जावन आसा काकोळट आतां आमी काकोळटून केल्लें मागणें देव काण घेता गे होय आमी रेत्रे घेता म्हळ्यार रेत्रे घेता तें बरेंपण मेळटा बरेंपण मेळ्ळें तें सशनाक उरता गे लायफ लाँग उरता गे ना कित्याक तें देवाच्या काकोळटेक लागून मेळिल्लें आतां इज्रायल परजा इजिप्टांत बासेला गांवांत येतना तांचेर ती म्हळ्यार देवाक उपराडटाली देवाक राग येतालो आनी नाका थोड्यांक नाश करतलो रे पिड्यार हाडटलो मैजे वचून मागतलो तांची पिडा गुण करतलो तशेंच आतां ही आमची परजा देवाक उलो मारतना खंयचे रेत्रेक येतना तांकां म्हळ्यार कोण म्हण एकलो तो मागता तें प्रिचर जावन कोण गे त्या मागण्याक लागून तांकां बरेंपण मेळटा होय मग मागीर आमी घरा आयल्या उपरांत कितें जाता काकोळटो लायफ लाँग रावना काकोळटीन मेळ्ळें आमकां बेसावां या भलायकी या कितेंय मेळना सांग पुरो तें शाश्वत रावना केदळा आमी जेजून कुर्सात ताणें कितें केलां कितें करून आमकां दवरलां कितें आमकां जोड दिलां केदळा आमी तें मानून खाण घेता गे तेदळा मात्र आमच्या जिवितांत कितें जाय गे आमकां आमच्या जिवनाक न्ही आमच्या पिळगेच्या जिवनाक बरेंपण येता कित्याक देवाच्या म्हळ्यार पोरण्या सोल्यान बरयल्लें आसा तुवें केल्लें बरेंपण कितल्या 1000 तकले वरें येता तुवें केल्लें वायट 7 तकले पर्यंत मात म्हण देवाची काकोळटून आघात जावन आसा आमी कितें वायट करता गे तें इल्लेशें म्हळ्यार इल्ल्या त्या तकलेक पूण बरें करनासलें सशनाच्या सशनाक पूण आतां जेजून कितें करून दवरलां जेजून आमकां सशनाच्या सशनाक ताचे सांगता जियोंक कितें जाय गे तें सगळें करून दवरलां तर देवान मनशाक रचलो कित्याक देवान मनशाक कश्टान घालीचे जाल्यार देवान मनशाक पयले दीस त्रासीत आसलो खावंक नासलें पिवंक नासलें खंयचें नासलें पूण देवान कितें केलें 5व्या दिसा पर्यंत सगळें करून 6व्या दिसा मनशाक रचलो कित्याक देवाक मनशाचो मोग आसलो 6व्या दिसा 5व्या दिसा पासून सगळें रचलें कित्या खातीर रचलें तें कित्याक रचलें
मनशा खातीर देवाच्या रस्त्याचो शेवट आसलो मनीस, शेवटाक ताणें मनशाक रचलो, शेवट आसलो मनीस. मनशाक रचच्या आदी देव म्हणटा सगळे दीस पयले दीस सूर्य संध्यामानी प्रगटा पृथ्वी पुरा रचता, दिसा एक एक रचता. आनी कितें देवाक बरें दिसलें. कित्याक कशें बरें दिसता? आमच्या जिवितान आमकां खंयचें बरें दिसता? आमच्या जिवितान आमकां खंयचें बरें दिसता? केरळा म्हणजे आमी मोगान केल्ल्या वेळार मात आमकां बरें दिसता न्ही. तशेंच आमी जाणां जाय जे आमी कितें करता तें फेल्याच्या मोगा खातीर, या आमच्या मोगा खातीर, या कुटुंबाच्या मोगा खातीर करता म्हूण केरळा आमकां कळीत जाता की केरळा मात साध्य आसा. कित्याक मोगान केल्ले मात देव मनता. कित्याक मोग म्हळ्यार देव. खंय मोग ना गे थंय सैतान ताचे राजवट चलयता. चड गरजेचें आमी आतां आदल्या काळार म्हणजे पोरण्या सल्लार जेजू येवच्या पयले पातकी जावन आसल्यां, हय मग पातकी जावन आसल्यां, शिरां पडलेलीं जावन आसल्यां, कश्टान वरान शिरां पडलेलीं जावन आसल्यां, पिड्या शिड्यांत वळवळचीं जावन आसल्यां. आतां आमकां कितें केलां? आतां आमकां सगळ्यांक चड वायटांतावन कोणें सोडयलां? जेजू क्रिस्तान सोडयलां. जेजू क्रिस्ताक कित्याक धाडलो बापान? जेजू क्रिस्ताक बापान ह्या संवसारीन धाडलो कित्याक? कित्याक आमकां सोडवण दिवंक. आमकां सोडवण मेळ्ळ्या गे? आमकां सोडवण मेळ्ळ्या गे? आमकां सोडवण मेळ्ळ्या गे ना म्हणटा आमी. पूण एफेसकाराक बरयल्ल्या पत्रांत पयलो अध्याय 7व्या वळीक गेल्यार आमी पळयता क्रिस्ताच्या मरणा वरवीं आमच्या पातकाचें बक्षणें आमकां मेळ्ळां, आमकां सोडवण लाभल्या. हय मग तशें जाल्यार आमी कशें म्हणचें? आमी परतून पातकी आमी इतलीं पातकां केल्यांत, तितलीं पातकां केल्यांत कशें म्हणचें आमी? सादी जाता काय आमकां म्हणोंक? केळ आमच्या मनाक एक दांकण पडलां गे. खंयचें दांकण पडलां? संवसाराचीं उतरां आयकोन 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 कितें जाता? एका कुशीन भिरांती वाडटा, एका कुशीन ना समाधान, एका कुशीन कश्ट, एका कुशीन आनवरां. कशें तें मनान तावन येवचें. हांव मनान कितें काण घेवन जावं गे आमच्या कुडीचे 5 विश्वे आसात. त्या विश्वांक कोण चलयता? मन चलयता. खंयचे विश्वे आमचे 5? हातान आपडचें, नाकान परमळ घेवचो, दोळ्यान पळोवचें, कानांत आयकोवचें आनी आमी टच करचें, हातान आपडचें. तशें जावन ह्या आमच्या 5 विश्वांक कोण चलोवन व्हरता? 5 विश्वांक चलोवन व्हरता मन. पूण आत्म्याक कोण चलोवन व्हरता? आत्मो आसक्त जावन आसा. आत्म्या भितर सगळें आसा. पूण आत्म्यांत जावन आतां आमकां भलायकी जाय. भलायकी जाय जाल्यार आमी कितें म्हणूंक आसा? खंय आसा ती भलायकी? सर आत्मीक देण्यानी बरो न्हू आमच्या वयर वतून ताणें आमकां आशिर्वादांनी भरल्यांत म्हणून एफेसकाराक बरयल्ल्या पत्रांत पयलो अध्याय 3रा वळीन म्हणटा. सर आशिर्वादां आसात. तर भलायकेची आशिर्वादां आसात गे. भलायकेची देणी आसात गे. ग्रेस कायची देणी आसात गे. आसात खंय आसात? आत्म्यांत आसात. आत्म्यांत आसले आमच्या ती कुडी घेजें. आत्म्यांत आसल्यार आमकां उपयोग ना. कित्याक आत्म्याक कसलो सकत ना, आत्मो आमकां दिसना. देव आत्मो जाल्ल्यान ताणें कितें ताची आशिर्वादां धाडटा गे तो आत्म्यांत धाडटा. आमच्या आत्म्यांत ती आत्म्यांतलीं कितलीं बेसांवां आसात गे, कितलीं आशिर्वादां आसात गे, कितलीं देणी आसात गे, ती आमच्या कुडीक येजे जाल्यार आमी कितें करचें? आमी कितें करचें गे म्हळ्यार आत्मो स्ट्रॉंग करून काण घेवचें. कसो आत्मो आमी स्ट्रॉंग करून काण घेवचो? आत्मो आमी स्ट्रॉंग करून काण घेवचो देवाच्या उतरांनी. देवाच्या उतरांत ताका म्हणणेच्या पुस्तकांत 4थो अध्याय 20, 21, 22 वळ म्हणटा, म्हज्या पुता म्हज्या उतरांची दे, म्हज्या सांगण्यांक कान दे, ती तुज्या दोळ्या मुखलीं पयस करिनाका, तुज्या काळजा भितर ती दवर, जांकां ती मेळटात तांकां तें जिवीत आनी तांचे सगळे कुळीक ती भलायकी. तशें भलायकी आतां चडावत आमी सगळ्या रेत्रेकेचें मागण्याकेचें ह्या एकामेकाक सांगचें म्हजे खातीर माग. कित्याक म्हाका ती पिडा आसा, म्हाका ही पिडा आसा, ही प्रॉब्लम आसात, ती प्रॉब्लम आसात. तशें जाल्यार आमकां एक म्हळ्यार सवाय जालां सांगचें तें कित्याक म्हजे खातीर माग. पूण आमी शिकयता गे देवान कितें करून दवरलां. आतां जेजू क्रिस्त कितें आयिल्लो? जेजू क्रिस्तान येवन सगळें आमकां करून दवरलां. काण घेवचें मात आमच्या हातांत आसा. तशें जाल्यार आमी कशें मागयेत? आतां एकल्याक भलायकी जाय म्हणून आमचे कडेन सांगूं येता आमी कशें मागयेत? आमी तांकां उतरां शिकयचें. तुमी आमच्या रेत्र्याक गेल्यार तुमकां उतरांच आयकोंक मेळटलें. आमच्या मिनिस्ट्रीक नांव आसा वर्ड ऑफ गॉड म्हणून. देवाच्या उतरा प्रमाणे शिकोवची जावन आसा आमची मिनिस्ट्री. आमकां खंय तावन ही जाणवाय मेळ्ळ्या? आमकां आमच्या ब्रदर जॉन्सना तावन ही शिकवण मेळ्ळी आमकां. कित्याक म्हळ्यार पॉजिटीव आमचें थिंकींग पॉजिटीव आसा जें
आमचे स्पीकिंग म्हळ्यार आमी चिंतचें पॉजिटीव आसचें, आमी उलोवचें पॉजिटीव आसचें, आमी कितें दिसता तें पळोवचें न्ही, आमकां कित्याक जाय तें उलयचें आनी पळयचें. आमी कितें करता, आमी दिसता तेन्ना पळयता, दिसता तेन्ना उलयता, तातूंत कसलेंच प्रयोजन ना. आतां पिडा दिसता आमकां, डॉक्टराची रिपोर्ट सांगता ती पिडा आसा म्हणून आमी कितें करता, त्या पिडेक पळयता आमी आनी हेर आयिल्ल्या गेल्ल्या कडेन तिस्स पिडा सांगता, त्या पिडे विशयान सांगता आमी. चड पिडे कितें पिडा कितें जाता, ती 12 वर्सां जावन न्हू, आतां तो मार्काच्या वांजेला गेल्यार आमकां कळटा 5व्या अध्यायाक रक्तस्रावाची स्त्री आसली, तिणें 12 वर्सां जावन डॉक्टरांक इतले पयशे घाले की ती पुरा दिवाळी जावन गेले, म्हळ्यार पुरा असले पयशे पुरा इबाडले. पूण पिडा उणी जावच्या बदलाक सडस करून घेतली. कशी आमी सड करून घेता, आमच्या जिवितांत कितेंय आमकां जावं बरेंपण या वायटपण गरज जाल्यार कितें गरजेचें करता आमी, तेंच उलयता न्ही, तेंच उलयता. डॉक्टर खंयचो एक रिपोर्ट आमकां खंयची एक पिडा आसा म्हणून एक फावटी सांगता डॉक्टर, आमी कितें करता, कोण मेळटा गे आमच्या घरांत आमकां कोण पळोवंक येता गे, या कोण मेळटा गे उलयता कडेन आमी पिडा विशयान सांगता. पिडा सांगल्या वेळार कितें जाता, मरणान जिवीत कोणाड आसा, मरणान जिवीत आमच्या जिबेर आसा. पिडे त्या विशयान सांगतना आमचें जिवीत उलयता गे मरण उलयता. ताका लागून चड गरजेचें आमी कितें उलयता. आमकां पिडा जाय की भलायकी जाय, तशें जाल्यार आमी भलायके विशयान उलया. जेजून म्हाका पिडा आसली, वय हांव पातकी गे, हांव पातकी आसलो, पूण जेजून म्हाका सोडयला पथकांतावन. हांव आतां म्हाका पिडा आसली, व्हडली कॅन्सराची पिडा आसली, पूण जेजू क्रिस्तान ताच्या गायरी म्हाका गूण केला. अशें जाय जी आमचें उतर. कित्याक जेजू क्रिस्त ह्या संवसार येवन 1900 वर्सांच्या वेळा म्हळ्यार इतलीं वर्सां जालीं आमकां पथकांतान सुटका दिल्या, आमच्या सर वायटांतल्यान आमकां सुटका दिल्या, आमकां सोडवण मेळ्ळ्या आनी चड पिडा शिडा आमची गूण ताणें केल्या. तें केलें आमी फाती येता गे, हें फातयेचें जावन आसा भवार्थान फातयेचें. अशें फातयेवंक जायना. कित्याक म्हळ्यार आमच्या आत्म्यांत आसचो भवार्थ आमकां कळना, आमच्या आत्म्या भितर भवार्थ आसा गे या कितें आसा गे म्हणून आमकां आत्मो आसात म्हणून गतो ना. कित्याक आमी आत्म्यान पयलीं देवान आसले, आमी उत्पत्ती गेल्यार उत्पत्ती 1:26 गेल्यार पयलो अध्याय 26वी वळख गेल्यार थंय जे देव कितें करता, आमच्या स्वरुपासानी सारक्या मनशाक करुया म्हणटा. 27वी वळख गेल्यार थंय देव मनशाक रचता, दादलो आनी स्त्री करून रचता. कशें आत्म्यान रचता. दुसऱ्या अध्याय गेल्यार आमी 7वे वळख गेल्यार ते मनशाक मातयेसो करता, ताच्या नाकापुडांनी उस्वास पुंगता आनी तो जीव प्राणी जाता. तशेंच मुखार गेल्यार ताची बोर काडून येवेक रचता. ताका लागून चड गरजेचें आमकां देवान ताच्या उतरांत कितें बरयलां. आतां आमकां चड गरजेचें आतांच्या काळार खंय पळोवंक गेल्यार खंयच्या घरा गेल्यार थंय हजार प्रॉब्लमां. आमकां आमच्या ब्रदर विनोद आमी अर्गां दिजे. कित्याक म्हळ्यार लास्ट टायम हांव शिरापा विशयान सांगलें, फोना वयर आमच्या घरांत तें संवना, आमच्या घरांत हें संवना, आमच्या घराक तो आयिल्लो तें सांगून गेला, हें सांगून गेला. कित्याक म्हळ्यार आमच्या क्रिस्तवाच्या कुटुंबांत कोणाच्या घराय समाधान ना. बायलांना सांग पुरो, नेटोंक पुरो, कूड मात्र, पूण आत्म्यांत या मनांत तांचे भितर कितें आसा, सगळें वायट. आमच्या ब्रदर विनोदान आमकां एक अवकाश दिला. कित्याक हर एकल्या आमच्या चड जावन आमच्या रोमन काथलिकाचे कोण कोंकणी उलोवची आसात गे, तांच्या काळजा भितर हें सत रिगोन तांणी त्या शिरापासा म्हणल्यार आतां कित्याक सैतानाच्या पोकळ बसवण्याक तांणी फाट करन देवाचें उतर कितें सांगता की ताका सत मानून आमकां एक वाट दाखोवंक आमच्या ब्रदर विनोदान आमकां एक हें दिला, कितें वाट दाखयल्या. त्या प्रमाणे आमी करता. हें सगळें शिकोवन सर क्रिस्तांव कुटुंबांनी मानून काण घेवन तांच्या जिवितांत बरेंपणूच जोडून हाडन तांच्या घराक तांच्या सैऱ्या देरांक तांणी फावो की तुवें तांकां फावो केल्या म्हणून आमी अर्ग घालता बापा. कित्याक ही जाय जे शिकोण स्वताची शिकोण स्वता प्रमाणे शिकयल्यांक मात्र हांगा अवकाश दिजे. आमी कितें करता, कोण गे कितें गे आयकता, खंयच्या बुकांतलें गे वाचता तें आनी आमी गाळो वाटसूंचें. आमकां म्हणटले तुमच्या तो कितें ना जोक्स ना, तुमच्या रेत्रेन जोक्स नात, कंतारां नात. आमी रेत्री करतना कंताराय घालूंक सुरू केली, जोक्स घालूंक गेले. ताणें मागीर ते आनीक ना म्हणले, ताच्या पर्यंत आनीक ना म्हणले. ते न्ही कितें देवाचें उतर मेळटा.
आमी आमची रेती सुरू करता सकाळी 9 वरांत सुरू करता राती सुमार एक 10 वऱ्यापर्यंत आसता. कोणाक सत कळीत जाय गे येवन बसा. आमचे सोमार म्हणजे तिसऱ्या हप्त्यान म्हयन्याच्या तिसऱ्या हप्त्यान सोमार मंगळार बुधवार बेसता 4 दीस रेती आसता. कोण कितें तुमकां सोमा ना म्हणून बघता गे हे 4 दीस येवन बसा. तुमच्या क्वेश्चनाक आमी आन्सर दिता. ह्या फाटी आतां सोमार रेती जाल्ली आसा. आमकां सुमार क्वेश्चन घालतात. आमकां प्रिचरांक सुमार क्वेश्चन घालतात. पूण आमी एका आन्सर दिनासतना रावना सगळ्याक आन्सर दिता आमी. कित्याक जाय जे कित्याक त्या एकल्यान कोणें क्वेश्चन विचारतना त्या क्वेश्चनांत आसल्या वेळार सुमार जाणांचे क्वेश्चन आसूंक पुरो तांकां आन्सर मेळटा. तें जायचें आमचें. आमी कितें आमकां कितें सैतान म्हळ्यार संवसार कितें शिकयता गे तें मानून काण घेवचें न्ही. शिराप आसा म्हूण सांगतात. आतां शिरापाचें चड ह्या दिसांनी सगळ्यांनी पडटा शिराप शिराप शिराप. खंयचीय घरां बांदतना आमची क्रिस्तांवांनी घरां बांदतना तांकां वास्तू जाय. वास्तू कोणाचें आमचें कितें हां देवान आमकां रचले. पयलें म्हळ्यार देवान आदवाक आनी रेवेक रचलें. रचून पयलें कितें केलें तांकां कोता आसा कितें तुमकां पयलें तांकां रचून तांकां आशिर्वाद दिलें. खंयचे कितें म्हूण आशिर्वाद दिलें सगळ्याचेर अधिकार चलोवंक. आमी कितें करता आमचो अधिकार सैतानाक सोडून दिला आनी मनशांक आमचे वयर अधिकार चलोवंक आमी सोडून दिता. पळय मग आमचें जिवानच एक फावटी कोण म्हणजे एकलो मागण्या मनीस आयल्यार ताच्या फाटल्यान म्हणटा तो खंय आसो न्ही संवसाराचे खंयच्या पंथ आसो न्ही ताणें एक फोन केल्यार पुरो त्या प्रमाणे आमी चलोवंक सोदता. ते न्ही भाव भयणीनो ते न्ही. देवाचें उतर कितें सांगता. देवाचें उतर तुमी शिकया. देवाचें उतर शिकयचें जाल्यार तुमकां एकच मिनिस्ट्री आमची मिनिस्ट्री. देवाचें उतर तर खंयच्याक ना. तुमकां खंयच्याक उतर जाय आमी दिता. आतां शिरापाचें काडया. शिराप पयलें कितें केलें दिती नियम 28 गेल्यार देवाचे उपादेश ह्या नियम पाळल्यार आशिर्वाद पाळण्यांतल्यार शिराप म्हूण आसलें. पूण आतां जेतून कितें केलां आमी कोलेस्तेराक बरयल्ल्या पत्रांत 2 अध्याय 13, 14, 15 वळी गेल्या कितें म्हणटा तें सर आमच्या प्रार्थना बक्षिलात 13 वळींत आसा. 14 वळींत पळय इतलें आमी म्हणटा खुर्सा जेजू एकलोच मेळ्ळो म्हणून. आमी काल क्वेश्चन केलें. काल क्वेश्चन करता ते म्हणलें ना तिसऱ्या दिसल्यान 2 सोर आसले वय पूण जेजूच्या खुर्सार कोण मेलो जेजू एकलोच मेलो गे सकळ म्हणटा एकलो न्ही. ह्या आतां कोलेस्तेराक बरयल्ल्या पत्रांत 2 अध्याय 14 वळ कितें म्हणटा कायद्या सरी आमच्या विरुद्ध आसलेल्या अपराधांचे कायदे खंयचे नियमशास्त्राकाल कायदे कोणी पाळून नातले ताचे कायदे मोडल्या वरवीं कायद्या सरी आमच्या विरोध आसलेल्या अपराधांचे लेखपत्र ताणें पुसून काडले. कायद्या विरोध आमच्या विरोध कोणें अपराध बरोवन दवरले कित्याक म्हळ्यार इस्रायल परजान कायदे खंयचे पाळूंक नातले ताका लागून खंयचे कायदे खंयचे कायदे गे म्हळ्यार ते देवान कितें कायदे घाल्ले गे ते कायदे तांणी पाळून नातले ताका लागून तांचे वयर शिराप आयिल्लो. हय मग कायद्या फातक आयिल्लें. कायद्या सरी आमच्या विरोध आसलेल्या अपराधांचे लेखपत्र ताणें पुसून काडलें. कुस्सार किळावन ते नाश केले. जेजू एकलोच मरोना ताच्या वट्टूक आमच्या पातकांचे म्हणजे कायद्या सरी देव सैतानान आमच्या विरोध कितें बरोवन घाल्लें गे कायद्या सरी आमच्या विरोध आसलेल्या अपराधांचे लेखपत्र ताणें पुसून काडलें. कोणें बरोवन घालें लेखपत्र सैतानान बरोवन घालें आनी हे नियम मोडला आनी हो उपादेश पडला तो सैताना म्हज्या राज्याचो म्हाका दी. पूण तें लेखपत्र कितें केलें जेजून आपल्या रक्तान पुसून काडणं उडास दवरा. आपल्या रक्तान पुसून काडणं ताची सवळी पडून म्हणून तें लेखपत्र आसलें तें खुस्सार किळावन नाश केला उडास दवरया ते नाश केला खंयचेय ना. ताका लागून चड गरजेचें आमकां देवाचें उतर कितें म्हणटा कुसार किळावन ते नाश केला ताका लागून चड गरजेचें. आनी आयक आसा गलातकारा बरयल्ल्या पत्रांत 3 अध्याय 13वी वळ ही पळया ही उडास दवरया. ही 2-3 उतरां 4 उतरां चड गरजेचें. लुकाचो वंजेल 4 अध्याय 18वी वळ गलातकारा बरयल्ल्या पत्रांत 3 अध्याय 13वी वळ कोलोस्सेकारा बरयल्ल्या पत्रांत 2 अध्याय 13, 14 आनी 15वी वळ तशेंच पयल्या पेद्रूच्या पत्रांत 2 अध्याय 24वी वळ तुमच्या बुकान बरोवन काण घेया आनी कितें बरयलां तें पाळूंक सुरू करा. पाळूंक सुरू करना तुमच्या जिवितान कितलें बरेंपण येता घेवन पळया. बरेंपण येना तर आमकां फोन करून सांगया कित्याक म्हळ्यार देवाचें उतर तें सत. केरळा सता प्रमाणे आमी उलयता गे कथा प्रमाणे आमी देवाचें उतर म्हणटा गे ते आमच्या काळजाक येता. आमच्या काळजान भावार्थ उत्पन्न करता. केरळा भावार्थ उत्पन्न करता गे आमच्या
तोंडांतल्यान केरळा उतरां येतात गे ते आमच्या जिवितांत जाता. केरळा आमी चड आनी चड देवाची उतरां करता गे आमचो आत्मो स्ट्रॉंग जाता. केरळा आमचो आत्मो स्ट्रॉंग जाता गे आमच्या कुडीक लागले एक एक बायसर वेता. आत्मो स्ट्रॉंग करचे जाल्यार आमी कितें करचें आत्मो स्ट्रॉंग करचें जाल्यार आमी देवाचें उतर म्हणजें ताकाच न्ही म्हणण्याच्या पुस्तकांत कितें म्हणटा म्हज्या पुता म्हज्या उतरांची दे म्हज्या सांगण्यांक कान दे ती तुज्या दोळ्या मुखलीं पयस करिनाका. तुज्या काळजा भितर ती दवर. कितलीं बरीं उतरां आमच्या काळजा भितर कशें उदरूंक जाता देवाचीं उतरां कशीं दवरूंक जाता. एक पटी दोन पटी म्हणूंक जाता गे म्हळ्यार जाता गे 10-15 पटी म्हळ्यार जाता गे ना. आमी इस्कारांत शिकतना आमकां टिचरां कितें म्हणटालीं मक्कळे बायपाठां माडी. तशेंच आमी आतां आमकां जेजू म्हणटा बायपाठ करा ती देवाचीं उतरां तोंड पाठ करा बाय हार्ट. म्हळ्यार केरळ आमच्या काळजांत आसतात गे आमकां जाय जाल्ल्या वेळार म्हणयात. आतां आमचे जिवितांत आमी पळोवंक गेल्यार म्हणजे आमच्या कुटुंबाच्या जिवितांत आमी पळोवंक गेल्यार आमी सकाळीं सांज मुसर आमच्या तोंडाक पुसत आसना. कित्याक आमकां सगळी मागणी जाल्या आमचे खंती बिया विशयांत एक मागणी आसा आनी दुसऱ्या भौतीक गरजा विशयां मागणी आसा. मागीर जाणवाय आनी समजणे वचो मागणी आसा आनी कम्फर्ट एंड स्ट्रेंथ ती मागणी आसात. मागीर देवाचीं उतरां आसात. सगळी मागणी आमी बायपाठ केल्यांत बायड करन सगळी म्हणत आसता आमी दीसभर. आमकां चड गरजेचें खंयचें जाय गे तें चड पटी म्हणटा आमी. आतां थोड्यांक पयशांची अडचण आसता 18% अडचण आसता ताका कितें करता आमी परत गेले त्या रेत्रीक एकलो भाव आयिल्लो फ्रांसीस म्हणचो ताणें कितें केलें ताका सुमार प्रॉब्लम आसले. ते बापय आनी पूत दोग जाण आयिल्ले. पयल्या दिसा म्हणजे सोमारा दीस रेत्रेक बसले पूण तांची खाली मोडां येवन तांकां मस्कू घालून आसला मोडा भितर ते आसले. दनपारांत हांव सकाळीं दनपार मुसर बसले आमी चिंता दनपार उपरांत वचोंक पुरो म्हूण तितली म्हणजे ताची खाली मोडां तितले भितर आसली. दनपारा उपरांत जेवण जाल्या उपरांत हांव प्रिचिंगाक आयलो. म्हज्या प्रित्याक वेळार तांकां दोळे उक्ते जाले आनी कितें केलें हांसोंक सुरू केलें तांणी. सगळो दनपार मुसर तांणी तांच्या तोंडार हांसोन आसलो म्हळ्यार तितले प्रॉब्लम आसले तांच्या भितर पयशांची प्रॉब्लमां कश्ट हें तें बरें आसलें. पर म्हणटा आसलो काल रेत्रेक आयलो काल म्हणटा आसलो तो पयलीं आमकां मेळ्ळें हांगा देवाचें उतर. आतां आमी हांसोन आसतना आनी रडोंक जाय गे ताका लागून चड गरजेचें आमकां पयशांची अडचण आसतना कितें म्हणया आमी फिलिप घराक बरयल्या पत्रांत 4 अध्याय 19 वळ कितें म्हणटा जेजू क्रिस्तांनी आमकां आसल्या धराळ संपत्ते वरवीं आमचो देव सर आमच्या गरजांक उदारपणी पावला. म्हणत रावया कितले फावटी कोंत काण घेया मेजून रावया. आनीक ताका पयशां खातीर आनी एक आसा कोरिंथीकारा बरयल्या पत्रांत 2 पत्रांत 8 अध्याय 9 वळ कितें म्हणटा स्वामी जेजू ग्रेस तरी आमचे खातीर तो दुर्बळ जालो कित्याक ताच्या दुर्बळकाये वरवीं आमकां ग्रेस करची ताची खुशी. कित्याक दुर्बळ जावन जल्मलो आमकां ग्रेस करूंक मानून काण घेया आमी. जेजू दुर्बळ जावन जल्मलो मेल्लोय तो दुर्बळ जावन ताच्या आंगार एक वस्त्र कुडकोय नासलो कित्याक लागून आमकां लागून आमकां बरेंपण दिवच्या खातीर तो ताणें तितलें बरें केलें वय मग तें मानून काण घेया आमी. 2 जाली. आनी तिसरें किर्तानी 15 म्हळ्यार 23 किर्तान पयली वळ कितें म्हणटा काल शिकयलें फातरपणी शिकयलें सर्वेस्पर मरो गवळी म्हणटस कांयच म्हाका उणें ना. सर्वेस्पर मरो गवळी म्हणटस कांयच म्हाका उणें ना. आतां शेळ्यांक सोरोन जे कोणें गवळ्यान न्ही गे गवळ्या खंय फातरांच्या सुवात कोण शेळ्यांक सरिता गे खंय बरो सोरो वसा गे थंय सोरो दिता. तशेंच आमी मानून काण घेया जेजू आमचो गवळी देव आमचो गवळी आमकां बऱ्या कातवन पावयता तो खावंक. ताका लागून चड गरजेचें आमी दिसान दीस कितें उलयता की मागणें चड करता गे देवाचीं उतरां चड म्हणटा गे या आमी संवसाराचीं उतरां म्हणटा. देवाचें उतर आयकोन भवाट जाता वय मग भवाट आयल्या वेळार. तशेंच आमी संवसाराचीं उतरां आयकल्यार आमकां कितें जाता संवसाराचीं उतरां या खंयचे रिपोर्ट डॉक्टराचे रिपोर्ट पण आमकां कितें जाता तें आयकोन कितें जाता आमच्या भितर भिरांत उपजता. ताका लागून चड गरजेचें आमी कोणें कितें सांगो दी देवाच्या उतरान कितें बरोवन घाल्लें आसा. ताका लागून सुमार एक 25 वर्सां पयलें म्हज्या धाकट्या पुताक आतां 25 वर्सां पयलें ताका म्हळ्यार तो जल्मलो आमकां इल्लो व्हड जाता 2 वर्सां जाता आमकां कळ्ळें ताका सुमार प्रॉब्लम आसात म्हणून. म्हळ्यार 15 प्रॉब्लम आसले ताका. चड म्हळ्यार चड आनी चड प्रॉब्लम म्हळ्यार एक हायपर आसलें ताका एक म्हळ्यार एका सेकंड एक कडेन बसून नासलो तो आनी एक मुताचें कंट्रोल नासलें ताका.
आनी मोतेची बिळा अशें ताका आसा व्हडलें 15 प्रॉब्लम आसलें ताका. मागीर आमी एक्चुअली घाटार आसल्या हांव थोडा बाळेनूर आसल्या आमकां तें कोणें सांगलें तुमकां कोडयाळ आसा तुमकां स्पेशलिस्ट कल मेळटा ताका घालया म्हणून. बरें आमी कोडयाळ आयल्या कोडयाळ आयल्या वेळार स्पेशलिस्ट कालाकी घालो ताका. तशें जाल्यार आयतारा शेनवारांनी आयतारा इस्कल आसनातले शेनवारा काडून आस्पत्रे घेतालें. सगळे आस्पत्रे खंयचे आस्पत्रा ते सोदून आस्पत्रे घेताले. ते आस्पत्रां येताना ते केक भावार्थान येतालें तें म्हणजे कितें जावंक पुरो म्हूण फाटी येता न्हिदा आसन दुकान घडोवन येतालें म्हजी बायल. पूण तशेंच आयतारा दीस हर एक इगर्जी पोवतालें कित्याक एका इगर्जीन एक दीस रेतीर आसताली आयतारा आयता. आनी एक दीस बिकाणा कट्टा गेल्यार आनी एक दुसरे दीस बेंदोर आनी एक फातिमा रेट्टी ठावजो आनी एक रोजाई आनी एक उर्वा अशें तें सगळें आयतारा पोवचें काम आसलें. पूण कितें म्हण बरें जालें गे ना फाटी येताना रोडून काडून तेंचें. तशेंच ऋषीवाना म्हण तुमी आयकोन आसूंक पुरो कोडयाळ फातराबाचें तें थंय 5 दिसांची आमच्या ब्रदर जॉन्सनाची रेतीर आसली. ती इंग्लिशान आमकां इंग्लिशान आमी शिकल्या बरें बेश्ट SLC आमी दोगांय शिकले SLC आमकां इंग्लिशान जातलें. पूण कोणें सांगलें तो येवचो आसा तो ब्रदर जॉन्सन ताची रेतीर आसा हांगा 5 दीस पूण इंग्लिशान येवचें. हे भुरग्यां काडून गेलें तर हांव हांगा नासलो हांव गोंया आसलो तर हें काणून गेलें. ताची घडेमोडी पळोवन थंय ते फादराबान सांगलें ह्या चेड्या कडेन हांगा रावो नाका पूण तूं कांय आयकोंक मेळना हेरांक आयकोंक मेळना म्हणून. पूण तें घरा वचोना हला म्हळ्यार हाच्या मागण्याच्या घराच्या इगर्जीच्या भायर रावन ताणें चरक्याक म्हळ्यार दरीज आसलो असो दरीज आसलो कित्याक म्हळ्यार तो सांबाळ जातलो ते सोकेल सोडले म्हणटा वचोन हें करतलो. ताका जनेला वयर रावन 5 दीस आनी उबे रावन चरक्याक असो दन काडून तें मागणें आयकलें. केन्ना तें मागणें आयकतना डिवायन मॅसेजान जें पिक्चर कितें आसलें गे हे हाचें काम एकच रडचें तें दुसरें कांय ना. कांय मागण्याक वचोन न्ही कांय आस्पत्र्याक वचोन एकच काम ताका रडचें कित्याक हो चरको म्हाका असो कित्याक जालो हाका चरक्या काडून हांवें कितें करचें तेंच आसलें. थंय गेल्या उपरांत तें एक डिवायन मॅसेजेचें पिक्चर आसलें तें ती किरणां आसली एक खंयची रक्ताची एक उदक 2 थेंबे बायसले न्ही ती किरणां आसली मागीर ती किरणां म्हज्या बायलेचेर घालूंक सुरू केलें. तेन्ना ताणें हांसोंक सुरू केलें. ताच्या तोंडान आनीक हांसो आसा तत्य हांसो. कितलीं वर्सां जालीं लागीं 18 वर्सां जालीं 18 वर्सां जालीं 18 वर्सां आमी थंय गेल्या. मागीर ताणें रेतीर आसली ताची खंयची इंग्लिशान रेतीर आसली हाका इतल्या बरी समजली गे रेतीर जाता तें म्हाका हांव गोंया आसलो फोन करून सांगता म्हाका ब्रदरान इंत उतरां शिकयलीं बरें 5 दीस जाले रेतीर मुक्त जाले. ते दडा चरक्याक घेवन ब्रदरा थंय गेलें म्हजी बायल ब्रदर मागणें कर. हांव मागणें करना म्हाका संवय ना मागणें कर हांव तुका उतरां दितां. आतां आमी भलायके खातीर गेल्यार आमी सडवत खंय गेल्यार भलायके खातीर जाल्यार एकच उतर दिता 1 Peter 2:24 पेद्रीच्या पयल्या पत्रांत 2 अध्याय 24 वळ आमी पातकाक मरोन पवित्रपणाक जियोवच्या खातीर कुसयल्या आपल्या कोटींत ताणें आमची पातकां वयली म्हळ्यार जेजू क्रिस्तान आमची पातकां वयली ताच्या गाया वरवीं आमी गूण जाल्या एक उतर पुरो आसलें. पूण ब्रदरान आमकां कितलीं दिलीं 30 उतरां दिलीं. ती इंग्लिशान दिलीं 30 उतरां दिलीं. तें आमकां समजोना तर आमकां समजोंक वचना. आमी कितें म्हजो व्हडलो पूत आसलो ताच्या कारण आमी तें कोंकणी ट्रान्सलेट केलें आनी आमोरी तेच तेत ती दादापटी म्हणूंक सुरू केली. 30 उतरां दादापटी म्हणून 300 पटी जाताली 300 पटी ती उतरां म्हणूंक सुरू केली. म्हणून तो करता बायपाट जाली कित्याक म्हळ्यार आमकां समजोन येवनात त्या उतरांची. पूण चरकयलो बरो जावंक सुरू जालो. आमच्या हाजेर आमकां कांय नासलें आमी बाळून उतरांक गायल्या न्ही कांय नासलें. एका रुमांत भाड्याक आसले आमी एका घराच्या म्हळ्यार एका रुमांत भाड्याक आसले आमी. थंय कितें तांचें कितें कांय नासलें दिसपडचो ग्रास नासलो. तशेंच आसतना ही उतरां म्हळी म्हणटाना आमकां शक्तीनगर आमचें आतां घर आसा शक्तीनगर एक घर एक मेळ्ळें. आमच्या पयशांचें न्ही देवान दिल्लें न्ही. देव कितें करता आमी म्हणटा देव दिता म्हण. देव कोणा तरी मनशाक एकला वापरता तो दिवयता. तशेंच जालें. मागीर आमच्या जिवितांत म्हाका गोंया एक हॉटेल घालूंक मेळ्ळें. ताच्या उपरांत परतून बाळेनूर गेलो हांव. बाळेनूर थंय इल्लें तोड जालें थंय इल्लें घर जालें. आतां सगळें आमकां कितें आसा गे आमच्या जिवितांत सगळें देवान आमकां मेळोवन दिलें. खंयच्या वरवीं ब्रदरा फाटल्यान गेल्ल्या वरवीं गे फादरा फाटल्यान गेल्ल्या वरवीं गे कोणा फाटल्यान गेल्ल्या वरवीं देवाच्या उतरां फाटल्यान गेल्ले. आमचो ब्रदर केन्ना म्हणटा म्हज्या फाटल्यान येनाकात तुमकां कांय मेळचें ना. आशेन येनाकात आमच्या रेत्रेक बरें मेळटा म्हणून येना आशेन येनाकात तुमी आमच्या रेत्रेक तुमकां बरेंपण मेळ्ळें या भलायकी मेळ्ळी आनी कितें मेळ्ळें म्हणून येनाकात तुमकां कांय मेळचें ना. पूण देवाच्या उतरां फाटल्यान आमी शिकोवच्या देवाच्या उतरां फाटल्यान येया तुमी. ती उतरां तुमची काळजान केरळा भरतात गे. हे काळ भावार्थ उत्पन्न जाता गे. तुमी उलयल्ल्या उतरां भावार्थाच्या उतरांक पदवी आसता. ते पदवी तुमकां कितें जाय कितें वचून हाडून हाडटा. ताका लागून चड गरजेचें आमी कितें उलयता या कितें आमी चिंता आमच्या काळजान कितें आसा आमच्या मनान कितें आसा
आमच्या मनात आसा सगळे संवसाराचे, आमच्या काळजात आमच्या आत्म्यान कितें आसता, देवाक जाय जाल्यार मात आमच्या आत्म्यांत आसता, पूण आमी देवाक जाय जाल्यार आमी आत्म्यान काणकाण घेता गे, आमी संवसाराचें बंदकाण घेता. चड गरजेचें देवाच्या उदकान कितें बासयला कितें काण घेवचें. तुमच्या घरांत माट मंत्र गेला, तुमच्या घरांत शिराप गेला, बायबलान दाखय बळा नव्या सल्ल्यांत खंय म्हणी आसा जाल्यार आमी कित्याक पातयेचेर वचून जाल्यार आमी खंयचे पातये येता. कोण एकलो शिकयता नव्या सल्ल्यांत पोरण्या सल्ल्याचें तांदूळ शिरापार आमी कित्याक पातयेवंक जाय. आतां आमी म्हणटा फातकी म्हणून, फातकी म्हळ्यार जेजू क्रिस्त कित्याक आयिल्लो. एफेस घरा बरयल्या पत्रांत पयली अध्याय 7 वेळ म्हणटा क्रिस्ताच्या मरणा वरवीं आमच्या पातकांचे भक्षण आमकां मेळ्ळां. ते कोणा एफेस घरान सांगलें गे, त्या सगळ्यांक सांगलें तें. एफेस घरान सांगलें जाल्यार ते तांकां आसता आसलें जेजू आमच्या इंडियाचो न्ही, जेरुजालेम असो जावन आसलो, फॉरेन जावन आसलो, ते जेजूक आमी कित्याक सतमानचें जाल्यार तें उतर तांकां सांगलें जाल्यार एफेस घरा बरयल्या पत्रांत सांगलें, एफेस घरान सांगलें जाल्यार, या कोलोस घरान सांगलें जाल्यार, या कोरिंथ घरान सांगलें जाल्यार, तांकां सांगलें जाल्यार जेजूक आमी कित्याक पातयेता. जेजू तोंचो न्ही गे, जेजूक आमी कित्याक पातयेचें. ताका लागून चड गरजेचें जेजू खंयचोय जावं दी. जेजू आतां कोलोस घरा बरयल्या पत्रांत पयल्या अध्यायांत 27 वळीन म्हणटा तुमचे भितर आसलो क्रिस्त स, कोणा भितर, आमचे भितर आसलो क्रिस्त स आमच्या महिमेचो मुकुट. तशें आमी कितें करचें, कोणाचें पातयेचें आमी, जेजूचें पातयेचें गे ह्या मनशांनी सांगलें पातयेचें. मनशांनी सांगलें पातयेचें वय, कित्याक तुमकां समजोनी ना. होजाया प्रवादिच्या पुस्तकाक गेल्यार 4 अध्यायांत 6 वळीन म्हणटा कितें, म्हज्या मनशांचो नाश जाता कसो, जाणवायेच्या अभावाक लागून. समजोणी नासतना आमचें काम जावन आसा, कोण शिकयता, कोण शिकोवणदार जावन आसा, कोण प्रिचर जावन आसा, या कोण आनी खंयचे शिकयता देवाच्या विशयांत, तांचें काम जावन आसा देवाच्या उतरांची समजोणी दिवची, देवाच्या उतरांची स्वता प्रमाणे समजोणी दिवची जावन आसा आमचें काम. पूण आमी कितें करता, देवाच्या उतरा भायर देवाच्या उतरांतली समजोणी तांकां आमी दिता, तांचें जिवयत फाड करूंक. आमी म्हणटा आतां सोरो 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 पिता, आमी सोरो देवान ती केलो न्ही म्हणून. एफेस घरा बरयल्या पत्रांत 5व्या अध्यायांत 18 वळ कितें म्हणटा, सोरो पियोन बेबदे जावचें सोण सोडा, तुमचें सगळें जिवन पिड्यार जायत, ताच्या बदलाक पवित्र आत्म्यान भरा. तुमकां लाभल्या सर उपकारा खातीर कितें करा, किर्तनांनी गितांनी गायनांनी सोम्याक अर्घां दिया. पूण आमी कितें करता, सोरो पियोन म्हाज्या मातून आसा कितें, आमी काणा शहरांत वायन केल्लो सोरो सोरो, पूण तें कोंकणीन बरयतना तें इलेक्ट मिस्टेक केलां, दाकां सोरो म्हूण केला. एक्चुअली दाकां सोरो न्ही तो, दाकांचो रोस. ट्रान्सलेट आमकां इंग्लिशान म्हणटात वायन, कन्नडान म्हणटात द्राक्षा रसा. आमच्या कोंकण्यान मात दाका सोरो म्हूण केला, तें ट्रान्सलेट मिस्टेक तें. ताका लागून तें काण घेवचें नाका आमी. ताका लागून आमी खंयचें आमी शिकयता आसतना आमी एकच बायबल काडना, एक इंग्लिशान काडटा, एक कन्नडान काडटा. कित्याक खंयचें सोमा आसा गी तें आमी खंयचें सोमा आसा गी तेंत पळोवंक जाय. आमी खंयचें कोण कितें सांगता गे बायबल काण पळया. तांगे कोण तुमच्या घरा शिराप आसा म्हूण सांगल्यार बायबल काण तांकां खंय आसा म्हूण दाखोवंक सांगया. आनी एक काम करया, आनी एक काम करया. आतां माती पळोवन ते शिराप आसा म्हूण सांगतात न्ही गे. कोण शिराप आसा म्हूण सांगता गे ताच्याच घराक वसा, ती माती काडया ताच्या घराची आनी ताका ताण दाखया. काल म्हणटा पळया शिराप आसा म्हणटा गे, काल म्हणटा पळया. ताका लागून आमी ह्या संवसारान कितें सांगता गे आमकां त्या उतरांक आमी मानून काणचें सोड न्हू. देवाचें उतर आमकां कितें सांगता गे. आनी गलात घरा बरयल्या पत्रांत 3ऱ्या अध्यायांत 13वी वळ म्हणटा कितें म्हणटा, आमचे पासत शिरापलोलो जावन क्रिस्तान आमकां नियमशास्त्राच्या शिरापांतली सोडयल्यांत. सोडयता म्हणटा गे, सोडयतलो म्हणटा गे, सोडयल्यांत. काण पळया आतांत जाल्यार आतांत काण पळया कशें आसा. आमचे पासो शिरापलोलो जावन क्रिस्तान आमकां नियमशास्त्राच्या शिरापांतली सोडयल्यांत. कित्याक पयत पुस्तक बरयल्लें आसा, कुस्सार उमकळटलो सगळे कोण कुस्सार उमकळटा गे ते शिराप पडलेले. कुरीस जावन आसलो शिराप जेजू येवच्या पयलें, जेजू कुस्सार मरचे पयलें कुरीस जावन आसलो व्हडल्यांतलो व्हडलो शिराप.
कोत्तगी तुमकां आयकलांगे ताका लागून आमचे शिराप ताणेर काण गेले कुस्साचें मरण कोणा कुस्सार मरता आसले शिराप पडलेल्याक कोण कुणीकार जावन आसलो गे या कोण आनी कितें दरोडे करनासलो गे या व्हडले चोरयो करनासलो गे तांकां कुस्सार मारता आसले ते शिराप पडलेले जेजून खंयचे म्हणी शिराप पडलेले पातक केल्लें गे या खंयचेय धाकटें पातक केल्लें गे खंयचेंय करून नातलें सगळें आमचें वयलें तें जेजूचेर घालें कित्याक आमी पातकाक मरोन पवित्रपणाक जियेचें म्हणून पूण आमी आतां ह्या जिवितांत आमी कशें चलना सावं देवाच्या उतरा प्रमाणे चलना सावंगे ह्या मनशांनी सांगल्या उतरा प्रमाणे आमी चलोन आसाव तें चड गरजेचें कित्याक म्हळ्यार आमच्या समजण्याक मिकवल्लें सयत देवा करूंक साध्य आसा पूण देवान कितें आमच्या जिवितांत करीत जाल्यार आमचें परमिशन जाय कित्याक आतां मोरये मायेक परमिशन कित्याक हाण गेलें डायरेक्ट देवाक ऑर्डर करूंक जाय येतलें गे मोरये तूं जेजूक प्रस्तूत जा ऑर्डर करूंक जाय येतलें गे कित्याक परमिशन काण गेलें कित्याक म्हळ्यार आतां देवाक आतां आदव येवन पातक केल्लें वय देवाक पातक तें पसून काडूंक जाय नासलें गे कित्याक जावना कित्याक म्हळ्यार देवान मनशाक मातयेचो रचल्लो कुडीन रचल्लो ताणें कुडीन पातक केल्लें मनाच्या सुदापणान पातक केल्लें तें काडचें जाल्यार मनशान ताचें फारीकपण दिवचें आसलें देवान फारीकपण दिवंक जाय नासलें ताका लागून जेजू आयलो कसो जेजू आयलो मनशा रुपार आयलो मनशाचें सैम घेवन आयलो मनीस जावन आसलो तो ताका लागून आमकां केरळा कळटा की म्हळ्यार गेत्सेमनी म्हळ्यार कसो मागलें ताणें बापा साद जाल्यार म्हजे वयली ही काल्स काड साद जाल्यार म्हजे वयली ही काल्स काड पूण जेजू कित्याक आयिल्लो संवसारी जेजू आयिल्लो ताचें मिशन पूर्ण करूंक खंयचें आमकां सोडवण दिवंक ताका गोत्ता आसलें म्हाका कुस्तार मात पुरो सगळें गोत्ता आसलें ताका पूण कित्याक अशें म्हणटा बापा साद जाल्यार म्हजी काल्स म्हजे वयली काड म्हण कित्याक म्हणटा कित्याक म्हळ्यार देव फातक कांटाळटा पूण फातक्याक कांटाळना तें आमी जाणा जायचें जेजू कितें जालो फातकी जालो की पातक जालो देव फातक्याक कांटाळना फातक कांटाळटा आमच्या सगळ्या संवसाराचें फातक जेजू वयर घालना जेजू फातक जालो की फातकी जालो जेजू जालो फातक ताका लागून जेजूचें आनी देवाचें म्हणजे संपर्क तुटोंक सुरू जाता केरळा कुस्सा वयला तें जेजूक पयलेंत गोत्ता आसलें म्हज्या आनी बापाचें सपरेशन जाता म्हणून कित्याक जेजू फातक कुस्सायिल्ल्या वेळार म्हळ्यार कुस्सायिल्ल्या आपल्या कुडींत आमचीं पातकां वयलीं कुस्सायिल्ल्या वेळार ताणें आमचीं पातकां वयलीं तें जाणा जायचें आमी तें चिंतून बापा कडेन परत मागतलो म्हाका नाका तुजें आनी म्हजें सपरेशन जावचें आमी म्हळ्यार तांचे भितर तो मोग आसलो ताका लागून म्हणटा कुस्सार मरता आसतना बापा म्हणटा गे ना देवा म्हज्या देवा कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय कित्याक केरळा फातक मनशा भितर आसता गे आमी कितें म्हणूंक जाता बापा म्हणूंक जाता गे देवा म्हणूंक जाता संत तोमास तसोच आसलो जेजू वटेक 3.5 वर्सां आसलो जेजू मेल्लो मरोन जिवनपण जावन येताना तो नातलो ताणें कितें म्हणलें म्हज्या गाये भितर हांवें ताच्या भितर म्हजें बोट घालचें गाये भितर आनी कटोळ भितर हात घालचे तेन्ना म्हणटा हांव पात येता आनी फुडें जेजू आयलो तेन्ना तोमास आसलो कितें म्हणलो तोमास जेजू कितें म्हणलो हाड तोमासाचें बोट म्हज्या गायांत घाल तुजो हात म्हज्या कटोळांत घाल ना तेन्ना म्हणटा कितें म्हणटाले जेजूक ते सोम्या म्हज्या सोम्या म्हज्या देवा तें जायचें आमचें आमी कितें करता आमकां खबर आसना आमी ह्या संवसाराच्या मनशांक तो ब्रदराक गेल्यार अरे फर्स्ट क्लास पॉवरफूल कोण आमी म्हणटा तो ब्रदर पॉवरफूल तो पास्टर पॉवरफूल हो पास्टर पॉवरफूल कोण पुल्लो कोण फुल्ल ग्लास जावचें पूण आमी कडेन जाय देवाच्या उतरांक पदवी आसा देवाचें उतर पॉवरफूल केरळा आमी देवाचें उतर पॉवरफूल जावन आमच्या जिवितांत आमी काण घेता गे सत मानून काण घेता गे केरळा मात आमच्या जिवितांत बरेंपण येवंक साध्य आसा 100%. वो एक उडास दवरया देवाच्या राज्यांत देवाच्या उतरा प्रमाणे आमी चल्ल्यार ताचें फलीत जावन आसा 100%. दुसरें खंयचेंय पर्संट ना देवाच्या राज्यान पार्सिलिटी म्हणली ना देवाच्या राज्यान सगळीं एकच
आमी हांगा घरात घरा बरयल्या पत्रांत पळोवंक गेल्यार आपल्या सगळे पयले दादलो आनी स्त्री सपरेट आसली पूण सादलो आनी स्त्री जावं दी ग्रेक जुदेव जावं दी दुर्बळ ग्रेस जावं दी कोणी सगळे एकच ताका लागून आमकां चड गरजेचें आमी कोण मनशां म्हणली कोण आमी जावन आसा संवसाराचो उजवाड भुमीचें मीठ आमी आशिर्वादीत आमी ग्रेस कांय भरल्या आमी आशिर्वादांनी भरल्या आमी चड बेसांवांनी भरल्या तें आमी चिंतिचें आमकां चड भरल्यांत पूण आमकां कळीत जाय जे आमच्या जिवितांत आमी कितें मानून काण गेलां शिराप मानून काण गेला गे माट मंत्रां काण गेल्यांत माट मंत्रां तितल्यान माट मंत्रां आसात गे आसात गे आमी पळयता माट मंत्रां आसात म्हणून वय मग माट मंत्रां आसात गे आसात माट मंत्रांत PhD केल्ले आसात गे आसात हांवें आयकलां आमचे पयलें आतां पळयतना कोण तो TV जोस्वा म्हण आसलो तांचे मिनिस्ट्रींत माट मंत्रांत PhD करून आयले येताले थंय तांचे म्हळ्यार ताका लगड काडूंक पूण तांच्यान जावना देवाचें उतर चड बळीस जावन आसा पूण माट मंत्रां आसात केदळ आमी ती मानून काण घेता कितें जाता नातल्याच जायना आमच्या जिवितांत आतां पळय आतां आमकां चड टायम आसतना आनी फावटी सांगता कित्याक म्हळ्यार आमच्या जिवितांत आमी एक म्हळ्यार कोण कोण सांगून आसले पयलीं आमी म्हळ्यार चड आमी पयले हिंदवांच्या म्हळ्यार आमच्या अक्रिस्तांव मदेंत आसले आमी ते कितें खंयचें कितें जाल्यार सांगताले ते म्हळ्यार तो एक शिराप ते कोणें माट मंत्र केलां तें केलां हें केलां म्हणून तें आमी पातयतालो केदळा देवाच्या उतराक आयलो गे तेंत सिमटम्स म्हज्या जिवितांत आयले हांवें कितें केलें हांवें मानून सुकाण घेवना तें कांय जावना केदळा आमच्या जिवितांत आमच्या मनाक एक चिंतप येता आमकां कोणें माट मंत्र केलां म्हूण तें चिंतप कितें जाता आतां डिप्रेशन म्हळ्यार कितें डिप्रेशन म्हळ्यार यंत सैतान एक चिंतप दिता तूं खंयच्याय उपकारा नाय तुज्या जिवितांत कांय बरेंपण जायना आमी कितें करता आमचें चिंतलें एकत्र फावटी खाण उडयल्यार जालें कित्याक मोडूंक आनी खाण उडोवंक आमकां सकत दिल्या देवान आमी खाण उडयलें जाल्यार ताच्या बदला चिंतून बसला कितें जाता चिंतून बसोन कितें जाता आमची मत इरार जावन लास्टाक फायनल सैतानाच्या हातेर खंयचें फायनल सैतानाचे हातेर जावन आसा सुसायड करचें तशेंच जावन आतां ह्या म्हयन्यांत एकलो गेल्या त्या म्हयन्यांत एकलो सरले आमचे एकलो हेंकन 2 सुसायड करून मेळ्ळे कित्याक हांवें तांकां फोन करून सांगलें ते पूण आयकोंक तयार नात पयसो बसल्या गांवांत आसचे आयकोंक तयार नात कितें करचें राखीन जालांचे बसोन कितें म्हणी करियेत ते पयसल्या गांवांत आसचे म्हळ्यार हांगा फॉरिनांत आसचे कशें आमी ताका सांगूंक जाता कितें म्हणी तांचें मन डायवर्ट करियत असलें डायवर्ट करूंक मेळना गेलेत सुसायड करून तशेंच आमच्या जिवितांत तें जावन नजो आमकां आतां स्वताची उतरां मेळना जाल्यार आतां युट्यूबार खंय गेल्यार एक जाणा जाया युट्यूबांत सगळीं बरें मेळटा पूण तातूंत देवाची उतरां प्रमाणे खंयचें आसा की तें मात मानून काण घेयात तुमी नातल्यार जायना आतां आमचो भाव आमकां आमी आमच्या जल्मान तो चिंतूना आमी हांगा लायव्ह हें आतां दिव्यवाणी दिवंक आसा दिव्य म्हणून आयकल्लें पूण आमकां मेळटा म्हणून आमच्या ब्रदर विनोदाक म्हणटा आमकां कितली खुशी जाली इतलो सिंपल मनीस की करया तुमी आमी देवा खातीर सोम्या खातीर कितें तरी करया आमचे मिनिस्ट्री जावन सोम्या खातीर करचें कितें तरी करया आमी सोम्या खातीर केरळ आमी सोम्या खातीर करता गे ताका लागून मातेवाच्या वाजेरांत आरू मोत मोरो 6व्या अध्यायान 3रे वळ म्हणटा पयलें तुमी सोदा देवाचें राजान ताची खुशी आनी हेर वस्तू सोद देव तुमकां दितलो म्हणून पळयलां देव आमकां दिना आमकां देव सगळें मेळोवन दिता पळय मग कळ्ळें मग कान पळया आमी कितें उतरां सांगल्यांत गे बायबल कान पळया बायबलांत आसल्या माती मानून काण घेनातला मानून काण घेनाकात आमी देवाच्या उतरां भायर देवाची उतरां कान दाखयनासतना आमी खंयचें प्रिचींग करना आमची सुवार्ता जावन आसा देवाच्या उतरांची सुवार्ता आमी खंयचें मानून काण घेजे पेतून विचारलें ताका पेतून भितर घाल म्हणलें तुमी जेजू विशांत सांगिनाकात जेजूची सुवार्ता प्रसार करिनाकात पेतून कितें म्हणलें आमी तुमचें आयकचें गे जिवान जाल्यार जेजूचें आयकचें आतां जेजू म्हळ्यार कोण जेजू म्हळ्यार शब्द पळय मग वेळा काळा परवी खंयचे आसला जू आमच्या वाजेरांत पयलो अध्याय पयले वळीन म्हणटा वेळा काळा परवी शब्द आसलो शब्द देव आसलो शब्द देव जावन आसलो तेजे 14 वळी गेल्यार शब्द मनीस जालो कोण मनीस जालो शब्द मनीस जालो तो जावन आसा जेजू म्हणटा म्हजें उतर सत जेजून म्हणटा हांव जावन आसा सत जिवीत आनी उजवाड पळय मग सकट जेजून सांगला पूण देवाचें उतर जावन आसा कितें बायबलचें उतर जावन आसा कितें जेजूस केरळ आमी तें बाबयल तें उतर आमचे भितर काण येता गे आमी जेजू कसो काण येता जेजू आमच्या भितर आसतना जेजू आमच्या भितर आसले वेळार आमकां कितें तरी वायट करूंक जाता गे या कितें तरी वायट येवंक जाता गे ना
ते म्हणून काणगे आमी संवसारान मनशान उलयली उतरां सोंड सोडा चड गरजेचें मानून काणगे सत मानून काणगे या तुमच्या जिवितान बरेंपण येनातल्यार आमकां येवन वाणांनी मारा कित्याक देवाच्या उतरांक आसा ती तितली पदवी तुमी देवाची उतरां म्हणून तुमच्या जिवितान बरेंपण येनातल्यार आमकां कितें तरी करा तुमी पळया हें चॅलेंज कित्याक म्हळ्यार देवाच्या उतरांक तितली पदवी आसा आमच्या ब्रदरांनी आमकां चॅलेंज तेंत घालें तुमी देवाची उतरां म्हणया बायट करया त्या प्रमाणे चलया तुमच्या जिवितान बरेंपण जायना तर म्हजें काणसूल आसा तुमच्या हाता साथ्यान मारा तशेंच आमी केल्लें आमच्या जिवितान बरेंपण मेळ्ळें तशेंच आमकां कितें गरज तुमकां बरेंपण शिकयचें म्हणून आमकां ह्या आतांच्या स्थिती पळयतना क्रिस्तांवांची स्थिती पळयतना दुसरें नाका क्रिस्तांवांची नाका आमकां आतां आमचे क्रिस्तांवांचे काणग्या आमच्या दोळ्यांत रडप दुकां येता रडप आमी रडटा आमची स्थिती पळोवन थोड्यांक आमी आस्पत्रांत पळयता आमची ती क्रिस्तांवांक घालूंक तांकां आसलें इकून आस्पत्राक परत करसून पांयांक वाणं सयत ना त्या परिस्थितीन चलतात आस्पत्रांत आसात खावंक पयशे नात जेवंक पयशे नात कितलींगी आमकां फोनां येता तांचे खातीर मागा कशें मागयेत आमी देवाची उतरां काण मागया जेजू क्रिस्ताच्या गायेनी ती बरी जाल्यांत लुकास एवांजेल 4:18 म्हणटा देवाचो पवित्रत्व तांचेर आसा प्रेरकत्व तांचेर आसा देवान तांकां अभिशेक केला प्रेज द लॉर्ड हालेलुया बरें आनी इतलें शिकोण आणखी येवच्या म्हयन्यान परतून आमी मुंदासून व्हरया आमच्या ब्रदर विनोदाक एक थँक्स दिवन ही उतरां सोंपयता सर्गींच्या मोगाळ बापा जेजू क्रिस्ताच्या नांवान तुका अर्गां दिता कित्याक वो 1 घंटो तुजें उतर म्हाका परगट करूंक तुज्या पवित्र आत्म्या द्वारे म्हाका सकत दिल्या खातीर तुका अर्गां दिता हें परगटलें उतर सगळ्या संवसाराच्या पंथाक वचोन तुका सोम्यान जेजू तुकाच स्वामी देवानी सोडून दार म्हूण मानून काण घेवचें बाग तांकां फावो केल्या म्हूण तुका अर्गां दिता कोण एकलो मनीस जेजू कसो आपलो स्वामी देवानी सोडून दार म्हूण मानून काण घेता गे तो एक नवी रचना जाता ताचें पुनर्जल्म जाता तशेंच आमच्या सगळ्या क्रिस्तांवांचें पुनर्जल्म जावन हें पळयल्या हेर जातीच्यांनी वो वय जेजू आमचो खरो देव म्हूण मानून काण घेवन तांणी तुका हसूंक आनी मान फावो करूंक फावो केल्या म्हूण तुका अर्गां दिता बापा तुजो एकलोच पूत तुज्या एकल्याच पुताक ह्या संवसाराच्या मोगा खातीर धाडलोय तो संवसारांत मोगानूच जियेलो आनी सगळ्या मोगानूच ताणें सोंसून व्हेलें तसो मोग आमच्या थंय तुवें घालन आमकां तुजी सुवार्ता म्हणजे देवाचे उतराची बरी खबर परगटूंक फावो केलाय आमच्या बाबा विनोदा वरवीं आमकां चड आनी चड बरेंपण मेळत आसा कित्याक तुज्या राज्याक फायदो जावचें आसलें आनी मुखारी आमकां चड आनी चड तुजें उतर परगटूंक हांगा येवन परगटूंक तुवें फावो केल्या म्हणटा अर्गां दिता पवित्र आत्म्या तूं आमच्या संगत आसाय आमच्या वट्टूक आसाय आमी खंय गेल्यार तूं आमच्या संगत आसाय तुज्या उतरां म्हळ्यार तुवें दिल्ल्या जाण मयेंत आमी हें उतरां उलोवन ताच्या प्रमाणे आमकां सोलोंक फावो करना सगळ्या संवसाराची बरी खबर परगटूंक तुवें आमकां फावो केल्या म्हणटा अर्गां दिता बापा ह्या मागणें करता तुज्या बरा जेजू क्रिस्ताचे नांवे आमेन बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन प्रेज द लॉर्ड दिव्यवाणी